स्कूल्स व्हॉलीबॉल चॅम्पियनशीप. सो हे एक एफर्ट जे तुम्ही गोंयान हाडलेले आसा कशें पळयता? स्कूल गेम फेडरेशन दर वर्साक 40पेक्षा चड गेमी भारतभर आमी खेळयता आनी तातूंतल्यान चॅम्पियनशीप जी आमी काडटा. आनी ह्या वर्साक स्कूल गेम फेडरेशनान आमकां बीच व्हॉलीबॉल ही गेम गोंयाक दिली आनी खरें आमी तांचे आभार व्यक्त करपाक जाय. आनी त्याच बरोबर गोंय सरकार आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे आभार व्यक्त करता. ही ऑर्गनायज करपाची संदी आमकां दिली आनी त्यामुळे 20पेक्षा चड स्टेटी ह्या सगळ्या हातूंत पार्टिसिपेट जाल्यो. त्यामुळे आज जो माहोल आमी पळयता एक प्रकारचें स्पोर्ट्स कल्चर जें आसा न्ही तें गोंयाक रुजोवपाच्या दृश्टिकोनाच्यान सरकाराचो मोटो आसा तो मोटो आमचो फुलफील जाता. कारण गोंयाक आमकां खबर आसा की गोंयाक फुटबॉल गेम ही गोंयची रिजनल मातयेची गेम जर आसली बाकीच्या गेमी मदें तसो तितलो प्रेफरन्स दिता. आनी आज गोंयाक ज्या तरेचें इन्फ्रास्ट्रक्चर उबें केल्लें आसा त्यामुळे त्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचो योग्य उपयोग जावचो आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रयत्न जावपाक जाय. की हाजे पयलीं म्हाका दिसता की नॅशनल गेमी हांगा जाल्ल्यो आनी त्या वेळाचेर हांगा बरो माहोल निर्माण जाल्लो आनी गोंयान चॅम्पियनशीप जे मेडल मेळिल्ली आनी त्यामुळे म्हाका आशा आसा की ह्या सगळ्या गजालींतल्यान हळूहळू की आज जर ह्या वर्साक जरी आमकां एक गेम जरी मेळ्ळी की फुडल्या वर्सा आमकां 2 गेम मेळच्यो त्याच प्रयत्न आमी करतले. आनी त्या प्रमाणे अशें ऑर्गनायज करतकच म्हणजे लोकल जे टॅलंट आसा की त्या टॅलंटाक सुद्दां आमकां बरे तरेन वाव मेळटा आनी त्याच म्हणजे आमी प्रयत्न करतले. आनी त्यामुळे आजचो म्हणजे आज फाल्यां आनी परवा अशे 3 दीस बीच व्हॉलीबॉल ही गेम जातली आनी तातूंतल्यान म्हाका दिसता की गोंयचें चॅम्पियनशीप कोण तरी ठरतलो पण तातूंतल्यान एक गोंयाक फायदो जातलो की गोंयचें जे टॅलंट आशिल्ले ते अदीक आमकां घट करपाचे दृश्टिकोनाचे प्रयत्न करता. आनी आमकां 2036 ही ऑलिंपीक जी आसा ह्या ऑलिंपिका खातीर की जशें भारत आमी तयार ह्या सगळ्या सज्ज आसा तशेंच गोंयान सुद्दां सज्ज रावपाची गरज आसा आनी त्याच म्हणजे आमी प्रयत्न करता. आनी त्यामुळे जे 20 ज्यो स्टेटी आसा ते सगळे प्लेयर आसतले तांचे ऑर्गनायझर मॅनेजर बाकी सगळे की तांचे आमी ह्या गोंयाक स्वागत करता. आनी तांकां इतले मोठ्या प्रमाणान जे आसा लोक गोंयाक आयले त्यामुळे तांचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता. आनी त्याच बरोबर की गोंयच्या सगळ्या लोकांनी आज फाल्यां परवां की ह्या सगळ्या गेमीचो आस्वाद घेवचो अशें ह्या वेळाचेर हांव सगळ्या गोंयकारांक अपील करता. रमेश बाब, आमी पळयतात जेन्ना गोंयान चॅम्पियनशीप जाता तेन्ना गोंयाचो पार्टिसिपेशन बरें आसता. पूण असली चॅम्पियनशीप देशभर जाता तेन्ना व्हडल्योशो टिमी अश्यो गोंयांच्यान वचना म्हणून फाटीं सुद्दां आमी नॅशनल गेम जावन तशेंच पळयलें. पयर आमी आमचे खेलो इंडिया जी हें जाली त्या वेळाचेर आमच्या भुरग्यांनी ते 2 टिमी आनी एक इंडिव्युजल अशा प्रकारचे मेडल गोंयाक हाडलेले आसा. म्हणजे गोंय हें ल्हान राज्य आसून सुद्दां तसलें आमकां मेडल हाडलेलें आसा. ही खरें आमकां गौरवास्पद आनी आनंदाची गजाल आसा. त्यामुळे तुमी अशें म्हणचे न्ही की थंय वतकच परफॉर्मन्स जायना अशें म्हणून जावचें. रिसेंटली आमकां ही गजाल घडली आसा. नॅशनल स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया हांचे मार्फत वेगळे गेमी पुराय भारत देश स्कूल गेम्स स्पेसिफिकली पुराय डिसिप्लीन ज्यो आसात ऑलिंपीक डिसिप्लीन त्यो पुराय जातात गोंय भारत देश. आनी गोवा टीम सदांच आमी भायर वचून जेन्ना भायली स्टेट होस्ट करतात वी गो एज अ गोवा स्टेट टीम एंड वी पार्टिसिपेट. दिस टायम वी हॅड सेंट अ प्रपोजल दॅट वी वूड लायक टू होस्ट बीच व्हॉलीबॉल गेम्स आनी ताच्यो आमकां अलॉट जाल्यो. आनी सो we are very happy because Goa is a coastal state and Goa is known for its sports destination. आनी अशें जेन्ना स्कूल गेम्स सारक्या भुरग्यांचे जे ऑल भारतभरचे लोक येतात भुरगे येतात इट्स एन प्लॅटफॉर्म फॉर आवर चिल्ड्रन टू सी देम प्लेइंग एंड टू पार्टिसिपेट ऑल्सो. सो इट्स अ वेरी unique opportunity and I'm thankful to the Honorable Chief Minister Pramod Sawant sir, Honorable Sports Minister Dr. Ramesh Tavankar sir, because with such support only we can host such events and we are very happy to host it. 3 days event it is today, tomorrow and tomorrow. So Goa will see beautiful matches that will be played between different states, coastal states as well as non-coastal states, and Goa also has a good team. Morning Goa has won first match, so evening also now after inaugural there will be another Goa match men's. So it's a good opportunity. Goa as rightly said is known as sea, sand and sun.
But I think another S is added, that is sports, and we are going to have a wonderful time with this sports beach volleyball championship. वी टॉक अबाउट जेन्ना आमी गोंय म्हणटा तेन्ना फुटबॉल म्हणटा एक सायडीन क्रिकेटूय म्हणटा पूण व्हॉलीबॉल म्हणटा पळय तेन्ना एक ऑपॉर्च्युनिटी गोंयकारांच्या हितूंतल्यान कशी म्हणटा फुटबॉल इज अ स्टेट गेम ऑफ गोवा, आणि तूं म्हणटा ते बरोबर, क्रेज फॉर फुटबॉल इज मोर, बट बीच व्हॉलीबॉलूय खेळटात, बीच फुटबॉलूय खेळटात. हो क्रेज आसा गांवांत. जर पळयशीत जाल्यार गोंयभर काणकोण ते पेडण्यां कितलेशे भुरगे व्हॉलीबॉल खेळटात. दे मे नॉट बी प्लेईंग बीच व्हॉलीबॉल, बट व्हॉलीबॉल खूब फेमस आसात. आणि टू पॉप्युलरायज बीच व्हॉलीबॉल आय थिंक अशे इव्हेंट्स आमकां जावपाक जाय, आणि अशा तरेच्या इव्हेंटांतल्यान भुरगे खेळपाक लागतले. आय थिंक आफ्टर दीस वी कॅन हॅव अ डेडिकेटेड कोर्ट्स for beach volleyball, maybe in South Goa, North Goa. So this will guide us how we can have dedicated beach volleyball courts where RCC students or other students can be trained. So it's a good opportunity. वेन वी टॉक अबाउट एके सायडीच्यान गव्हर्मेंट स्पोर्ट्स टुरिजम म्हणून उलयता आनी एके सायडीच्यान तुमी व्हॉलीबॉल प्रमोट करता थ्रू ऑन द बीच, which is collaboration of sports as well as tourism also. Correct. So how do you see that? See, as I first said, like Goa is a tourism destination, आणि गोंयान फक्त टुरिजमूच म्हणून पळयना, एक जेन्ना टुरिस्ट किंवा स्टेटीचे बाकीचे लोक येतात ते मेमरीज घेवन वतात, गोवा कशें आसा, कितें आसा. सो दीस इज पास्ड ऑन टू अदर स्टेट्स थ्रू डिफरंट मिडियम्स. इट कॅन बी स्पोर्ट्स टुरिजम, it can be medical to medicine tourism, it can be anything. People come to Goa, and that is how we boost our economy. It supports our economy, the tourism industry, the hospitality industry, and so sports can be one of the medium to channelize the economy of the state. How has it been the support of the Chief Minister, sir, the director? Let me tell you very frankly, Honorable Chief Minister have always been supportive with any of the sports event that has come previously also, now also, and future also. Similarly, Sports Minister also has been proactive in supporting this event. So there have been very strong support from the government when we talk about sports events in Goa. You see, in future we have SAF that is being organized. Just now there was a press conference. After 1999, we are going to have SAF Championship Women's in Goa. 1999 was the last time. So India is hosting 6 countries are coming: Nepal, Bangladesh, Maldives. So there are 6 countries, the SAF nations. They're coming down to go football. So government support has always been there, and guidance of Honorable Chief Minister and Sports Minister have always been there when such events has to be hosted. Now, as a director, how do you look at this opportunity, responsibility? I myself love playing sports. I treat myself as a sports person. So for me, these are not just administrative jobs. You might have seen I am on the field. I like playing, and when it is in your blood, sports is in your blood. I think that helps me to perform better and get these things done in more effective way. I have very good team. I have very good team of my supportive subordinates, assistant directors and others, and the coaches. So that team, it's a teamwork. It's not one man show. I think we all do as a team, and with the support of government, that is Honorable Chief Minister, Sports Minister, this becomes more easier, and we will do it more better way in. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.